हांव कितें सांगपाक सोदतां हितून हांव कितें सांगपाचो आतां दाबोले येवया. दाबोले हांव उतराचो मनीस. हांवें परिकरा उतर दिल्लें, BJP उतर दिल्लें, तेंचे बरोबर रावतलो म्हूण. जे दिसा म्हाका कॅम्पेन चीफ बिना कारण काँग्रेसीन काडलो ते दिसा हांवें डिसिजन घेयल्लें हांव काँग्रेसी बरोबर हे फुडें आसपाना आनी हांव विचार करतलो हेजेर म्हूण. तेन्ना जाय जाल्यार म्हाज्यान इंडिपेंडंट रावन BJPचो सपोर्ट घेवनूय म्हाज्यान इलेक्ट जावन वयल्यान आनी इजी पडपाचें. पूण एक गांधी फॅमिली उतर दिला आनी हांव काँग्रेसी बरोबर इतले वगत आसा म्हाका मातशें कुस्तार जालो. हांवें पॉलिटिकल पोजिशन वा मिनिस्ट्रियल पोजिशन मेळटलें म्हूण हांव चेंज जावना. ते उपरांत सगळ्यांक खबर आसा तुमी हे इंटरव्यूआन म्हणला मायनॉरिटी कम्युनिटी फूल लॉक स्टॉक बॅरल सगळ्यांनी BJP सपोर्ट केले म्हूण BJP सत्तेर आयले गेले ते इलेक्शन. सगळे मानून घेता हे आख्खे गोंयान सगळे मानून घेता. म्हणून मायनॉरिटी एवे गेला जाल्यार जो बेस्ट अवेलेबल मायनॉरिटी लिडर तुमचे कडेन आसा काँग्रेसी कडेन तो ऑटोमॅटीक लिडर ऑपोजिशन जावपाचो न्हू. तेका तुमी सांगता तूं लिडर ऑपोजिशन जालें तुजें सेटल जालें आनी लास्ट मोमेंटार तुमी प्रताप सिंग राणे परत हे लिडर ऑपोजिशन करता म्हणजे कितें हें दाखयलें की आमची गरज ना काँग्रेसी टॅलंट रेकग्नायज करपाक कळना. आमी म्हातारे जातकूच आमकां पोजिशन दिवपाक ते चिंततले आनी म्हातारे जावचे पसून पॉलिटिक्सान रावपा तरी म्हाजी इच्छा ना. जे पर्यंत आंगार चड फोर्स आहा लोकांची सेवा करपाक तेन्ना आमी आसतले. सो जेन्ना तांकां हांव नाका हांव थिंगा कसो रावतलो. मागीर माय परिकरा म्हाजे आमची वेगळे वेगळे भाशेन मुलाकात जाली. आमी सदां एसेंब्लीन मेळटाले. एक दुसरे तरेन एक जी एनिमिटी कशी आसली ती फ्रेंडशीप जाली आनी तेन्ना हांवें ताका उतर दिल्लें तें हांव तें उतर पाडटा. तेणें म्हाका उतर दिलें हांवें ताका उतर दिलें आनी हांव एकदां उतर दिलें हांव हालपी न्हू. हांव BJP वांगडा रावतलो म्हणल्यार रावतलो. नेक्स्ट इलेक्शन हांव तुमचे बरोबर आसतलो. आतां कितलेय लोकांनी सांगलें आतां थोडे म्हणटा हो पक्ष तुका ओडटा तो पक्ष उडटा जायते जाण म्हाका ओडपाक ट्राय करता. पूण हांव उतराचो मनीस आनी हांव खंयची पार्टी जॉयन करना सत्ता लागून वो खंयचें पोजिशन मेळपा जाय म्हूण वो अमकें पोजिशन म्हाका मेळपा जाय म्हूण हांव कन्विन्स्ड आसा. हे देशाचें कितलें बरेपण जालां गेले 60 वर्सां सगळ्यांनी पयला काँग्रेस आसतना. गोंयान काँग्रेसीचो हे काँग्रेस सोकॉल्ड काँग्रेस लिडर आहा ते कितलो मोग आहा आमचो गूड कसो काँग्रेस हावज आसा तेजें सिद्ध जाता. म्हाका जाय आनी हांव मानतां गोंयचें कितें बरें जाल्लें. हांव मानतां की गेले 5 वर्सां वा 4 वर्सां BJPन बऱ्यांतलें बरें काम केल्लें आसा आनी हेजो फळ आतां आमकां आतांच मेळपा लागला. आनी फुडलें इलेक्शन येता म्हणल्यार मार्च म्हणल्यार मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स वील बी कंप्लीट. म्हाजेच प्रोजेक्ट घे 2 ऑगस्टार